Hallelujah. 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 एक घडी भर आमचे डोळे आम्ही दांपया. तुझे भितर असो सोमी वरतो जाऊन असा तुझे भितर जिवंत जीव दिवचे उदकाचे जरी आसात ते तुझे थावन भायर येते आसात तुका त्यो जीव दितात ते तुका सकत दितात उजवाड दितात कितें आसकत काय आयल्या वेळार तुवें थंय थावन सकत जोड घेवं येता ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು ಈ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು ನನ್ನ ಮಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಜಯ ಜಯವನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹಾಡಬೇಕು ಈ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು ಈ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹಾಡಬೇಕು ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಕ್ರಸೆ ಕಮತೆ ತೋಕ್ರೋ ಬಾತೆ ಉದ್ದೇಶತ ಪ್ರಹತೆಲೆ ಪ್ರಸೆತೋದ ಓ ಆರಾಧನೆ ಓ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಂದ ಪ್ರಹತಿದೆ ತನ ಮಮ ಪರಸದರ ಓ ಶಿತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಉದ್ದೇಲ ಸೆಕ್ರೋತೋ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಆರಾಧನೆ 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 ಓ ಸರ್ವಮಿ ಉಬಿರವಿ Let's all stand up, let's all rise up, rise up, rise up, rise up, rise up. In His presence there is breakthrough in Jesus' name. Ubiravia, Ubiravia, Sarvami Ubiravia. Aradhane, 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 Aradhane. Oh, Papa, 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 Pare, Sata, Brabha, Didi, 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 Shata, Brabha, Papa, Papa. हॅबिट कन घालया सवय कन घालया कितें कितें खंयचे खंयचे परिस्थिती जाल्यार जाता इतले भासांचे ताणें उपयोग करया भाशेचे ताणें उपयोग करीत रावा तुमच्या उतरांत उपयोग करया गायनांनी उपयोग करया खंय तुमकां जाता थंय पुरा भासांचे ताणें उपयोग करया थंय सकत वाळूनच आसता दोवी करचे सकत वाळूनच देता ओ ते साम्रा तेला साथी प्रति सुलोता ए बाबा 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 आराधने 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 पवित्रात्म देवरिगे
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बसा. आम्ही मस्त विषय शिकले नाही देण्याविषयी, बासांचे देण्याविषयी. हां, मस्त विषय शिकले आमगे आम्ही मस्त शिकले आमगे. आणि की जाय गे आणि की जाय. ओके, आता आम्ही थोड्यो आणि की गुंडा याच्यो संगत्यो शिकोवंक तयार आसांगे या गे मुखार या गे. ओके, तर आता आम्ही पहिल्या दिसा शिकले थोड्यो वस्तू. आम्ही आमचे भितर कोण आसा? नवो मनीस आसा. जेजू थंय आमी नवी सृश्टी. ताचे उपरांत आमचे कडेन जेजू देव उलयता. ओके, आनीक ताचे उपरांत तुमी भासांच्या देण्या विशयी शिकल्यात. भासांचे देणे उपयोग करचे कशे आमी शिकल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हां, आतां सोमी आमचे कडेन देव कसो खंयच्या पुरा रितीन उलयता, सकत कसली आसा, पवित्रत्म्याची सकत खंयच्या मापान आमचे थंय वळटा, कशी वळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी ह्यो संगती आमकां गोत्तू जाल्यार आमकां मुखार भासांच्या देण्या विशयी आनीकी चड महत्व आनीक मस्त संगती कळटात. प्रेज द लॉर्ड. भासांचे जेणे कित्याक गरजेचें म्हणल्यार मस्त ब्रदरान सांगून दिलें. वय मो. हां, सकदा रेडी आसल्यार हांव एक गूट सांगता, सिक्रेट. कोणाक सांगिनाजो, कोणाक सांगिनाका म्हणल्यार सांगते न्ही. हे तुका मात्र सांगता, कोणाक सांगिनाका जेते. मागीर आनी एकल्यार तुका मात्र सांगता आनी कोणाक सांगिनाका जेते. प्रेज द लॉर्ड. तशें सगळ्यांक कळटा. वय मो. हां, तशें ना जाल्यार सगळ्यांक सांगया म्हणल्यार सांगिनात न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हां, तो गूट घालो कोता भासांचें देणें एकच एक देणें काण येवन सगळे देण्यांचें काम करियेत. आयकलें समा आयकलें इतलेंत. प्रेज द लॉर्ड. ओ इल्लेशें हांगा इल्लेशें उब जाल्लें बरें जालें. उरलें पुरो थंड आयज सबरिया. प्रेज द लॉर्ड. भासांचें देणें समा तुमी कान गेलें जाल्यार, घट्ट धरलें जाल्यार, बरें प्रॅक्टीस केलें जाल्यार, तातूंत वाडावळ घेतली जाल्यार ते एक देणें पावता. ते एका देण्या तावन दुसरी देणी, ते एकच देणें. पूण एक देणें पुरो म्हणून बसनाकात. पूण एक देणें तें भोव गरजेचें देणें. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या खातीर तें देणें पयलें दिसून येयलें. आनी तें देणें थावन तें देणें घट्ट धरलें जाल्यार तें मस्त वाडावळ आमी जोड कान घेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो एक गूट. मागीर तेजें कशें करचें, तें कशें आमी तें जोडून काडचें मागीर शिकया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. गूट कळ्ळो गी. आं, ओके. प्रेज द लॉर्ड. आं, आतां देव आमचे कडेन कशें उलयता, विविध रितीनी उलयता. आतां पयलें कोणी म्हाका एक वॉलंटियर कोणी जायचे, कोण विज्ञ येतात ते मुखार ये. तरणाटो कोणी एकलो, तरणाटो तो. ओके. आं, ओके. आतां एक काम. ओके, हांव एक मोबायल म्हणजे दिता जाल्यार आनी एक मोबायल खान घेवचे आनी टॉर्च ऑन करीचे. ओके, तो टॉर्च तिशीन पळोवन ऑन करीचे. हांव सांगतना ऑन करीचे. 2 मोबायलां जायचे. एक मोबायल अशें धरीचे आनी एक मोबायल अशें धरीचे. हांगा टॉर्च आसा हांगा आसा, तो ऑन करीचे. ओके. प्रेज द लॉर्ड. रेडी गी. ओके, समा पळया. तुमी खाली ताका पळयल्यार पळोवता. ओके, पोरने टेस्टमेंटांत एक देवान उलोवची एक रीत आसली. आतां पोरने टेस्टमेंटांत नवे टेस्टमेंटाक येताना आयकया पोरने टेस्टमेंटांत नवे टेस्टमेंटाक येताना मस्त संगत्यो आत्मीक जाल्यात. आत्मीक म्हळ्या ते स्थापीत जाल्ल्यो अश्यो संवसारी आशिल्ल्यो मस्त संगती आत्मीक जाल्यात. देवाळ आशिल्लें. देवाळ आतां कोण? वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. आमी सोम्याचे देवाळ. कित्याक? पवित्रत्म आमचे भितर वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. पोरण्या टेस्टमेंटांत पवित्रत्म तांचे भितर वस्ती करनातलो. ते एक कालें जावन आसलें, एक प्रॉमीस, बासावणी जावन आसली. एजेकियेलान पोर सांगलें तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. ती एक बासावणी मात जावन आसली. ती बासावणी परिपूर्ण जाल्ली केदाला जेजू आयला उपरांत. प्रेज द लॉर्ड. त्याला आमी टेंपल जालें. तशेंच मस्त पोरण्या टेस्टमेंटांतल्यो संगती, मस्त संगती कितें जातात? आत्मीक जातात. समजलें गी? समा समजलें गी?
त्यामुळे आम्ही मुखार सांगच्यो संगती तसल्योच आसात. हें समाज समजना जाल्यार मुखल्यो संगती तुमकां अर्थ जातात. पोरण्या तेस्तामेंतांतल्यो म्हणजे तुज्या फाटल्यान म्हणा, पोरण्या तेस्तामेंतांतल्यो मस्त संगती नव्या तेस्तामेंतांत कितें जातात, आत्मीक जाल्यात. ओके ओके, स्पिरिच्युअल, इंग्लिशान स्पिरिच्युअल जाल्यात. ओके, तशेंच थोड्यो रिती देवान उलोवच्यो पोरण्या तेस्तामेंतांतल्यो नव्या तेस्तामेंतांत येता, त्योय दुसऱ्यो रिती तितकेशी मॉडिफाय जाल्यात. ओके, आतां पोरण्या तेस्तामेंतांत पयली एक रीत देवान उलोवची एक रीत आसली. तेका जाल्यार दिसता. ओके, मुखार घालता. इंग्लिशान युरीम थंबम म्हणटात. तुमकां तें वाचूंक जाय जाल्यार बायबलान वाचूंक जाय जाल्यार बायबलांत एक वर्स आसा. हांव सांगता तुमकां वर्स. प्रेज द लॉर्ड. ते तुमी वर्स खान घेत. हालेलुया हालेलुया, अर्गान जेजू अर्गान जेजू. आं ओके, साम्बेल पयली 1 Samuel 28:6 काडया. 1 Samuel 28:6. थंय येता, थंय सिस्टर घालता 1 Samuel 28:6. देखून त्याने सर्वेस्पराला विचारले, पण सर्वेस्परान ताका जाप दिली ना. जावं स्वप्नांत आतां देव उलयता स्वप्ना मुखान. आनीक उरीमा उद्देशी जावं उरीम आनीक ते इंग्लिशान उरीम आनी थमीम म्हणटात. ओके, उरीम म्हळ्यार ग्लो, एका कुशीन उजवाड. थमीम म्हळ्यार काळोख, ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ केले बरी. ओके, आतां ताणें दोन पातोर आसले, इफोडाचे 2 पातोर आसले. कोणें वचून मागताना ह्या एक सोम्या कडेन कसली एक गजाल विचारची जाल्यार ताणें कालें करचें आसलें, वचून मागचें आसलें. आनीक उरीम आयलें जाल्यार वय म्हूण, थमीम आयलें जाल्यार न्हय म्हूण. कळ्ळें गे? येस नो समजलें. ओके, आतां एक लायट रायट सायडाचो उरीम म्हूण धरया, लेफ्ट सायडाचे थमीम धरया. ओके, आतां कालें हांवें हें शिकप खरी जें घी सोम्या म्हूण एकल्यान विचारलें. कोणा विचारूंक जाय? कालें विचारूंक जाय. व्हडल्यान सांगिचे. तुमकां कांय विचारूं नाका गे, जाप दिचे, विकी जाप दिचे. शिकायची जाल्यार विकी जाप दी, नाल्यार कवर करूंक जायना म्हाका. कालें चड शिकप जाय गी नाका गी. चड शिकप हांवें शिकायचें गी जाय गी नाका गी म्हूण ताका विचारूंक जाय. आतां सोमी येस म्हणटा जाल्यार खंयचो लायट येता? इशू लायलो. आतां सोमी नो म्हणटा जाल्यार खंयचो लायट आयलो? इशू लायलो. आनी एक क्वेश्चन विचारा. इशू लायलो. इतले क्वेश्चन विचारता सैबा म्हज्या. प्रेयर्सान भायर गेल्या उपरांत मागीर आमचे कडेन मस्त येतात क्वेश्चनां. कांय ना गे? अय्यो भारी बरी सगळ्यांनी जन्माय जोडल्या बरीच. दुसरे खंयचे क्वेश्चन? संवसारी विचारया. अरे देवा, संवसारी क्वेश्चन विचारया खंयची? पळया एग्जाम्पल दिवंक. म्हाका बिजनेस करूंक जाय गी नाका गी. ओके, हांवें बिजनेस करूंक म्हाका मन आसा, हांवें करचें गी नाका गी. आतां सोमी जेजू नो म्हणटा, कशें येता? आयलें गी? तिसरो लायट आयलो गी. तशेंच तें पोरण्या तेस्तामेंत. थँक्यू ब्रदर, पुरो थँक्यू. पोरण्या तेस्तामेंत तशें जातालें. आतां कशें जाता कोता गे? तुमी मागताना बासांच्या देण्यानी मागताय, आराधना घेताय मागताय, ते जाल्यार भितर तावन एक सर्ज येता वयर, जॉय, संतोष उमाळो येता, उमाळोन वयर येता. तो सोमी येस म्हणटा. ओके, ह्या नेगेटीव येता. एक तर नाका म्हणल्यार नेगेटीव येता. ते पळय थोडी जाणां आवय बापाय दोळ्यांनी उलयता भुरग्यां कडेन. वय गी वय मो उलयतात मो. दोळ्यांनी पुरा मुख जाता. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच एका सेकंडा भितर, अर्ध्या सेकंडा भितर तूं तुजें कितलेंय काम करनासों दी, तूं मागोनूच आसल्यार सडन तुका जाप मेळोंक चान्स आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण तें प्रॅक्टीस करचें. आतां ब्रदर काय म्हणलें प्रॅक्टीस करचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रॅक्टीस केल्यार देव तुजे कडेन उलयता.
ते काल कशे आन्सर येता काल येस आनी नो मात्र येता प्रेज द लॉर्ड ताचे वरनी चड वाडावळ जायची जाल्यार आनीक डीप वचपाचें प्रेज द लॉर्ड आनीक गुंडायक वचपाचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी शिकता गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दुसरी वाट आमकांच नोवींग म्हणटात समजून येवचें हें आमकांच कळीत जावचें आमचे भितरच कळीत जावचें तशें आमचे कडेन देव उलयता आतां अस्त पळयल्यार कुठल्या काम जाता भीं उठटा ओके अस्त म्हणल्यार कुठलें तुका कळ्ळें मिनींग ते वचनाका अस्त म्हणल्यार व्हडलें दुनियान भुरगीं जाल्यार ल्हान येतात तितकी वडां आसलीं तितके पयस येतात हय की न्ही उजेड एकले आसले गोरू पळयल्ले कुडले तितके पयसूच येताले अरे कित्या निसारले ना म्हाका ताणें शिमटेन मारलें देखून भितरले गाय ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशेंच एक संगत देव सांगतना आमचे कडेन ती समजोवणी ह्या ते नोईंग इंग्लिशान नोईंग म्हणटात कोंकणीन काय म्हणटात कळोवन येता आमकां कळटा तें कशें कळटा आमचे भितरच कळटा हांवें पोर सांगलें कशें कळटा म्हणून आमचे भितर कालें आसात सेन्सर्स आसात ते भायर आल्ल्यो संगती कितें म्हूण आमकां सिग्नल येता तशेंच आत्मीक संवसारांत हांव कितें आसा तें खालें म्हूण सांगून आमकां ते सिग्नल आमच्या तेत्त जाग्याक येतात ब्रेनांतल्या तेत्त जाग्याक तेंत सिग्नल येतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ही दुसरी वाट अवेरनेस म्हणटात इंग्लिशान आनी एक वर्ड अवेरनेस विल बी अवेर म्हाका गोत आसलें कालें गोत आसलें म्हाका तें तशें जाता म्हूण गोत आसलें प्रेज द लॉर्ड तशें समजता तुका ऑलरेडी कळीत आसता कळीत जाता ते कोण कळीत करता पळयतात म्हाका कळीत करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरी वाट तिसरी वाट आमच्या मोतीच्या चिन्ना मुखांत प्रेज द लॉर्ड ताकाय मस्त देवाचे उतरां आसात चिन्ना मुखांत देव उलयता प्रेज द लॉर्ड निजावन तुज्या चिन्ना मुखांत देव उलयता की एक्चुअली ते आमकां तशें भोगता कित्याक म्हळ्यार आत्मीक संवसारांत हांव आमच्या आत्म्या कडेन देव उलयतना आमच्या ब्रेनाक तें स्विकार करतना तें एका हाचे बरें जाता कालें थॉट्स आत्मीक कालें म्हणटा ताका आलोचने बरी ते रिपीट जाता आलोचने बरी दिसता दॅट इज द इमेज प्रेज द लॉर्ड ते आलोचनो खंयच्यान येतात आत्मीक संवसारांतून येतात तशेंच तुज्याच आत्म्यांतल्यान आलोचना येतात तुज्या बेयांतल्यान तुज्या सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मतींतल्यान आलोचना येतात तशेंच आलोचना हेरान दितात भायर तावन येतात प्रेज द लॉर्ड त्या आलोचना करच्या सक्तेच्या सिग्नल पॉयंटाक खंयच्यान आलोचना येतात देवांतल्यान आत्मीक संवसारांतल्यान आलोचना येतात प्रेज द लॉर्ड पयली वाट खंयची आत्मीक युरिमन तामील आत्मीक भितरल्यान देव उलयता परतून तुमकां फातर गरज नात पूण भितरल्यान देव उलयता भितर तावन आत्म्या भितर तावन उलयता सेकेंड आमकां कळोवन येवचें संगत विशय कळोवन येता हो विशय असोच म्हणल्यार कळोवन येता तिसरी वाट कशी चिन्ना मुखांत आमच्या चिन्ना मुखांत देव उलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशेंच हांवें पोर सांगलें आमच्या आत्मीक मनशाक काने आसा आत्मीक दोळे आसात आत्मीक आयकोनच्यो शक्ती आसात ओके आत्मीक दोळ्या विशयान तुमकां जाय जाल्यार आय थिंक सेकंड किंग्स 6:12 म्हण दिसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू होगलाप जेजू थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया 2 Kings 6:16 आणि 17 रायांचे दुसरें पुस्तक 6 chapter 6 अध्याय 16 and 17 कितें करता प्रवादी ताच्या सेवका खातीर मागता ताचे आत्मीक दोळे उक्ते जावन दित म्हूण मागता कित्या खातीर त्या प्रवाद्याक कळोवन येता की भायर ताचो सेवक कितें म्हणटा भायर व्हडलें झुजाचें हें थळत जालां मस्त आमचे झुजारी आमचे विरोध आयल्यात आमकां किडनॅप करून व्हरूंक आयल्यात आमचे विरोध झूज मांडून घेवन रावल्यात अय्यो म्हणटा प्रेज द लॉर्ड ते जाल्यार एलिशा कितें म्हणटा भिये नाका म्हणटा आमचे सायडीचे जण ताचे वरवीं चडात म्हणटा प्रेज द लॉर्ड म्हाका दिसना प्रेज द लॉर्ड म्हाका कळना इवन कितें म्हणटा
तो प्रवादी कितें करता ताचेर मागता कोणाचेर मागता ते सेवकाचेर मागता ताचे आत्मीक पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर सर्वेस्परा म्हणून मागता प्रेज द लॉर्ड आतां आमी केदाळा मागता बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट म्हणटा आमी रिकिंडलिंग म्हणून सांगलें ब्रदरान उडोल काली सांगलें रिकिंडलिंग ऑफ द होली स्पिरीट काम जाता भितर आसले आत्म्याचे सकत ती परतून परतून किरेल्ले बरी भायर येता तेला काय जाता आत्मीक दोळे पुरा उक्ते जातात पुरा ते मांडिल्ले पुरा उसाळटा प्रेज द लॉर्ड इट गेट्स क्लियर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार ती पुरा सकत आमचे आत्मीक मनशाक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू होगलाब जेजू ओके तर ह्या तशेंच जशें आमकां आत्मीक विजनच्या मुखांत दिसता तशेंच कानांत आयकोवचे चान्स आसात प्रेज द लॉर्ड ड्रिम्स आनी विजन सांगता थोडे न्हिदल्या वेळार स्वप्नांनी सोमी जेजू उलयता देव उलयता स्वप्ना मुखांत उलयता थोड्या जाणां आमकां ऑलरेडी स्वप्ना मुखांत उलयता प्रेज द लॉर्ड स्वप्ना मुखांत न्हिदल्या वेळार तुवें करची एक्शनां पुरा थंड पडटात आनी देव उलयता आनी देवान उलोवचे संगत बायबलांत ती आसता जुजे कडेन स्वप्नांत उलयलो देव बाळशाक सांबाळूंक स्वप्नांत उलयलो प्रेज द लॉर्ड तशेंच आमचे आत्मीक कान म्हण आसा वेगळी वेगळी येता समजता न्ही तुमकां वेगळी वेगळी येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया लॅपटॉप स्टक जालें दिसता ओके ताका स्टक जालें आसूं न्ही आमी मुखार या तशेंच आत्मीक कान म्हण आसात आत्मीक कान म्हळ्यार आमकां उलयल्ले बरी आमच्याच ताळ्यांत उलयल्ले बरी आयकता प्रेज द लॉर्ड एक्चुली उलोवचें सोम्यान पूण आमच्याच ताळ्यांत उलयल्ले बरी म्हजोच वॉयस काणयेन उलयल्ले बरी आयकता प्रेज द लॉर्ड पूण भायर तावन कोणी उलयना प्रेज द लॉर्ड व्हडल्या तळ्यान कोणी उलयना पूण उलयल्ले बरी आयकता प्रेज द लॉर्ड आनी ते म्हजी मोत म्हणटा कोणें उलयलें म्हणून प्रेज द लॉर्ड पूण न्हीज जावन म्हणजे सांगात यारलो कोणी आसल्यार सांगात कोणी इश्ट कोणी आसल्यार ह्या इश्टीन कोणी आसल्यार कोणी उलोवना प्रेज द लॉर्ड ताका म्हणटा देव उलयता कोणाक तशें जालें संबेल संबेला तशें जालें एक संबेलाच्या बुकांत आसा तो सीदा वचून एली कडेन विचारूंक सुरू केलें कित्याक म्हाका आपयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुवें म्हाका आपयलें गे देखून कितें शिकोवन दिलें ताका उलय सोम्या आयकता तुजो साकर म्हूण नेक्स्ट टायम तुका आपयल्यार म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी कितें करीचें तशेंच म्हणचे तेंच मागणें उलय सोम्या तूं साकर आयकता प्रेज द लॉर्ड आमचे मागणे केदाळे तेंच जावन नासलें उलय सोम्या तूं साकर आयकता उलय सोम्या तूं साकर आयकता ह्या हाचे विशयन कितें जाय उलय सोम्या उलय म्हूण सांगून आमी मेडिटेट करनांत आसाचे त्याला कितें जाता सोमी जेजू उलयता खंयच्याय संगती उलोवंक पुरो थोडे फावटी आमी कावन्सिलिंग बसतना सडन आमकां विजन आमकां उलयता तें विजन मेळिल्लें आमी सांगतना सडन मोतीच्या चिन्नांनी उलयता तें सांगतना सडन एक कानांत उलयले बरें उलयता देवाक मस्त इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय प्रेज द लॉर्ड आयकता तुमी थोडे फावटी कावन्सिलिंगा बसतना एक विशय विजनान दाखयलें सांगून मुक्तोवचे पयलीं आनी एक विशय देवान सांगून जालो आनी एक आसा कित्याक हें बिजी आहा न्ही विजन सांगून आसा देव रेडी आसा सकट रितीन उलोवंक रेडी आसा तूं रेडी आय गी प्रेज द लॉर्ड आर यू रेडी गॉड इज रेडी टू स्पीक टू ऑल द वेज पॉसिबल प्रेज द लॉर्ड अशें उलयता मागीर तापडून उलयता मागीर कानांत उलयता मागीर ताका कालिपिडा आसा म्हणून अशें तुका हालोवन सांगता गॉड इज रेडी टू डू बट तुवें रेडी आसाचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू रिस्टार्ट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओके तर मुखार कान जाता मुखार जेजू देव कशें उलयता अनेक वाट उलोवची हांवें आदले फावटी तुमकां सांगली कली ती वाट फिलिंग्स खंयची कोणी आसल्यार टेस्ट येवची या ती गाय तांचे दूख खंय तुमकां ती कळून येवची फिलींग आनी दुसरे रितीन उलयता आतां तूं खंयचे रितीनी आयकोंक तूं तयार नाय तर कालें करता सोमी हेरां मुखांत उलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां देवान एक विशय दर्शन दाखयलें
खाले म्हण समजो ना खाले सोमिया तशें म्हणल्यार खाले सोमिया म्हणून भायर येताना आनीक लोकांनी सांगता आळे तशें म्हणल्यार अशें म्हणून प्रेज द लॉर्ड. पूण म्हाका तें आयकोवची कॅपॅसिटी ना म्हणल्यार कान बंद आत्मी कान काम करनात खाली दिश्ट मात काम करता देवान आत्मी कानांनी उलोवचें कशें मोतींत पुरा मोबायलांतलें बरलां चिन्ना पुरा टीव्हींतलें बरल्यांत तर देवा उलोवचें कशें जायना. खाली एका दिश्टीन एका वाटेन उलयता देव मागीर दुसरी वाट सोदता उलोवंक तुजे खातीर तुजे कडेन उलोवंक वाट सोदता देव. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तेंय तूं आयकनाय जाल्यार अनवडते मुखांत उलयता न्ही जाल्यार सृश्टी मुखांत उलयता. कशें उलयलो पयशे कडेन हो उजो पेट्टा कालें प्रेज द लॉर्ड उजो पेट्टा जाल्यार तें भस्म जायना कालें म्हणून प्रेज द लॉर्ड. हां कितें म्हळ्यार दुसरे वाटो उलोवचे रेडी नात प्रेज द लॉर्ड. ताच्या उपरांत तो उरले पुरा सेंच चुकते जाले प्रेज द लॉर्ड. ते काल पोर पावला वेशन सांगलें पावला कडेन पयले पटी उलयतना मारन व्हडल्यान उलयचें पडलें मागीर गरज ना मागीर तो ताचे काने उक्ते जाले आत्मीक दोळे उक्ते जाले पुरो उक्ते जाले. आतां ताका खाली इल्लेशें एका विजनांत केल्लें समजता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. अर्गान जेजू होगलाप जेजू महिमा जेजू. थोडे पटी विविध रिती देव खाण घेता उलोवचे खातीर आनी तूं त्या रितीन आयकोंक तयार ना जाल्यार दुसरी एक वाट देव विंचून काडटा. मागीर देवाच्या उतरां मुखांत उलयता प्रेज द लॉर्ड उलयता मो देवाच्या उतरां मुखांत उलयता. मागीर दुसरे संगत्यात मागीर प्रिचर्सा मुखांत उलयता देवाचे उतर वणटेल्या मुखांत उलयता आनीक पवित्र आत्म्याची देणी उपयोग करतेल्या मुखांत उलयता प्रेज द लॉर्ड. कसली बरें देणी आहात 1 Corinthians chapter 12 काडया. सर्वीस गिफ्ट्स म्हणटात ताका इगर्जमातेचे उपयोगाक आसचे गिफ्ट्स त्या मुखांत उलयता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजू होगलाप जेजू महिमा जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थोडे पटी आमच्या सिच्युएशना मुखांत उलयता. पावलाक आनी सिलासा थोडे कडेन वसूंक मागण्या वसूंक जावना वाटो उक्ते जावनात प्रेज द लॉर्ड. कोणें ब्लॉक केल्यो देवान ब्लॉक केल्यो प्रेज द लॉर्ड. देवी थोडे पटी थोडे वाटो ब्लॉक करता प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार तूं आयकनाय त्या वाटेनच येताय ती वाट मुखार गेल्यार फोंड आसा देखून कितें करचें ती वाट ब्लॉक करची. तूं खंयच्यान तें आयकना जाल्यार काय करता देव ती वाटच ब्लॉक करता आनी मागीर कितें आसो आमी म्हणून ती सारताय न्ही ते जाल्यार जाप दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. सर्कमस्टेन्सीस म्हणटात सर्कमस्टेन्सीसा मुखांत देव उलयता. मागीर आर्टा मुखांत उलयता. आर्ट म्हळ्यार डिजायन केल्ले आर्टा मुखांत उलयता. तशें मस्त सांगते विशय म्युजिका मुखांत उलोवचें आसा देवान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. आनी फिलिंग्सा विशीं हांवें सांगलें थोडे फिलिंग्स ते येतात. थोडे पटी जेजू एक पटी कालें करतालो जेरुजालेमाक पळोवन बळो करून रडटालो. कित्याक म्हणून विचारलें कालें म्हणलो ताचे वयर एक पत्रा वयर आनी एक पत्र उठचो ना म्हणलो प्रेज द लॉर्ड वैगिनी. तर ते रडचें कोणें ते कित्या खातीर रडलो खाली सांगल्यार जायना. पूण देवाचें काळीज आमकां उगडापे करचे खातीर देवान आमचे इमोशन्स यूज करचे प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार आमी कशें कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं. आमचें सैम कसलें मनशाचें सैम न्ही मनशाचें सैम पोरनें सैम. हांवें म्हणचें नवें सैम पोरनें सैम काण दवरलां आमी नवें सैम देवाचें सैम. ते फिलींग केदाळय पयले बायबलाच्या फर्स्ट पेज इतवन हांवें पळोवचें जाल्यार आदाम कडेन एवे कडेन ताका एक फेलोशीप ताका एक काय म्हणटात कोंकणीन फेलोशिपाक साळावळ जाय आसली प्रेज द लॉर्ड. ताका साळावळ जाय आसली देखून कालें गेलें तांचेर उलोवंक येतालो. अब्रामा कडेन साळावळ जाय आसली. अब्रामा तुका गोत्ताय एकाच पुताक बली दिवचें म्हळ्यार गोत्ताय तुका
म्हज्या लोकांनी पता केलें आनी तुका कोत्ता एका पुताक बली दिवचें म्हणल्यार कितें म्हणून काड तुज्या पुतावर बली दी प्रेज द लॉर्ड सुरी उखलतना नाका हांव दितां प्रेज द लॉर्ड आतां तुका कळ्ळें न्ही पुताक बली दिवचें एकल्याच पुताक बली दिवचें म्हणल्यार कशें म्हणून हांवें म्हज्या एकल्याच पुताक बली दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचें काळीज इमोशन्स फिलिंग्स इमोशन्सान कांय आसा तरेपटी रडोंक जाता तरेपटी दुखां येतात तरेपटी संतोश जाता खुशी जाता प्रेज द लॉर्ड ते पुरो इमोशन्स तुका फिलींग करूंक मेळटा प्रेज द लॉर्ड त्या मुखान देव उलयता प्रेज द लॉर्ड तरेपटी मागणें करनासतना दोळ्यांत दुखां येवनूच आसात रडोंक आयले बरी येवनूच आसता तितले म्हणटाना देव एक विजन दाखयता हो एक गांव पुरतो नास जाता ताचे खातीर माग म्हूण प्रेज द लॉर्ड वासांचे देण्यान तुवें मागचें प्रेज द लॉर्ड एक फावटी अशें मागून आसतना मस्त दुखां येवंक सुरू जाली आनी एक इमोशन्स रडोंक आयिल्ले बरी आनी तें म्हाका सांगलें एक नॉर्थ इंडियाचो एक गांव दाखयलो आनी ताचे वयर पुरो उदक येवन पुरो नास जावचें दाखयलें प्रेज द लॉर्ड ह्या गांवा खातीर माग म्हणून मागलें पूण मागीर तें हांव रायलें पूण पुरतें नास जावना प्रेज द लॉर्ड तशेंच मस्तनांनी तुमी पुरा तुमकांच तुमी समर्पण दिवन मागलें जाल्यार तें शेर उरतें जालें म्हणना त्या जालाच प्रेज द लॉर्ड तशेंच मस्त अवघडां घडटात देवसाराचे प्लॅन आसा आमी कितें मागता सुम्या तुजें राज येवं वय की न्ही आमी सुम्या तुजें राज येवन मागता तशेंच देवसाराचें राज देवसार स्थापीत करते आसा प्रेज द लॉर्ड देखून तें नाश करून तांची कामां नाश करून ताणें आमकां सर्वांक आपोवणें दिलां कोणाची कामां नाश करूंक सैतानाची कामां नाश करूंक आमकां ताणें आपोवणें दिलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर आमी उपयोग करचे जाल्यार आमकां तें देणें जायचें प्रेज द लॉर्ड सो त्या विशय त्या तल्या पुरो संगतींनी देव तुजे कडेन उलयता पूण तें तुका कळीत ना जाल्यार कितें रडोंक येता म्हूण तूं बंद कर ना मंदिर सोडून न्हिदताय अय्यो कालें रडोंक येता प्रेज द लॉर्ड मागणें करूंक बसलें कालें रडोंक येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण मुखार देव तुजे कडेन उलयतना थोडे संगती तुजे कडेन सांगतना ह्या शहरा खातीर माग कोडयाळा खातीर माग ह्या कुटुंबा खातीर माग तुज्याच कुटुंबा खातीर मागोवंक पडोवंक पुरो तुज्याच शेजाऱ्या खातीर मागोवंक पडोवंक पुरो तुज्याच कुटुंबांतल्या संद्या खातीर तुवें मागोवंक पडोवंक पुरो प्रेज द लॉर्ड एकलो प्रिचर आसलो ताची दूख हिंगी पयशिल्ल्यान शिकून आसलें कितेंगी पडोवन कालेंगी ताका पिडा सुरू जाली पूण ताका गोत्तू ना तो दुसऱ्याच गांवांत आसा त्या जाल्यार पुरो फोनांनी पुरो चड नॅटवर्कांनी नासलें पूण तो ताची गोरवां आनी पुरो आसली तो ताचें काम करनासलो सडन ताका एक दूख आयलें काळजांत माग म्हूण बर्डन प्रेज द लॉर्ड स्पिरिच्युअल बर्डन म्हणटात आनी ताणें कालें मागचें गोत्तू ना ताणें कालें गेलें बासांचें देण्यान मागोवंक सुरू केलें प्रेज द लॉर्ड बासांचें देणें एक देणें म्हळ्यार हांवें तें कितेंय करूंक शकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तूं गोत्तू ना जाल्यार संगती खातीर तुवें मागयत प्रेज द लॉर्ड ताका डिस्क्रिप्शन करना ताचे प्रॉब्लेम हें ताचे खातीर माग अशें लिस्टिकान येवन विनवण्यो घालता म्हळ्यार आमी ते विनवण्याक मसाला घालून पीड हें पुरो घालून मीठ मिरसांग घालून घालता म्हळ्यार तें पुरो गरजत ना प्रेज द लॉर्ड ते बासांचें देणें तितलें सक्तेवंत ताणें घालें गेलें बासांचें देण्यान तेंत रावन बासांचें देण्यान मागोवंक सुरू केलें प्रेज द लॉर्ड अर्दो घंटो मागलें 1 घंटो मागलें एक देड घंट्या उपरांत इल्ल्या वेळा उपरांत ताका इल्लेशें सुटका जाल्ले बरी जाली ताका कळ्ळें समाज जालें ताचें काम करून मुखार गेलो तें ताची गोरवां पुरा आंब्यो नासलीं ताका कालें पुरा मनजाती खावंक दिवंक कालें पुरा तशेंच तारलें पूण ताणें रावन त्या वेळार बासांचें देण्यान मागलें मागीर ताका कळून आयलें की ताचें दूख खंयच्याय एका प्रॉब्लेमान शिरकाल्लें खंयच्याय एका पिडेंत शिरकाल्लें सडन त्याच वेळार ताका गूण जालें आनी मागतना ताचें दुवें गूण जालें फाल्यां तुका एक बर्डन येत जाल्यार मागोवंक घट करनाका काळीज प्रेज द लॉर्ड तुका देवाचो थोडो आयकात जाल्यार तुजें काळीज दारूण करिनाका तो वेळ काणगी आनी माग प्रेज द लॉर्ड ह्याला काल्यान मागचें कशें मागचें बदर म्हजे कडेन फोन कर न्ही सर नाका पळयतात म्हाका कडेन सर हालेलुया म्हाका कशें मागचें गोत्तू ना बासांचें देण्या खाणी मागा प्रेज द लॉर्ड तुज्या बासांचें देण्या मुखार तुवें कितें मागचें कशें मागचें खालें मागचें खंयचे खातीर मागचें तातूंत खालें जाता तें पुरो देव करता प्रेज द लॉर्ड ही विल सी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पयले पटी
हे माट मंत्रांचे सकत मोडूंक म्हाका देवान शिकयल्लें भासांचे ताणें म्हाका नृत्य प्रेज द लॉर्ड त्या वेळार म्हाका विजन्साचें गिफ्ट आसलें म्हाका विजन्सान दिसतालें अशें मागोन आसतना शेनवारा म्हाका रजा कामाक रजा हांव त्या दीस पासून मागचें अशें मागतना देवान दाखयलें जाल्यार अशें एक आसा तो एक पात्रां बरें दिसता तें मोड म्हणून अरे देवा हें कशें मोडचें हांव मागोन आसा पात्रां बरीं खालें आसा दाखोवन मोड म्हळ्यार हांवें कशें मोडचें म्हाका कशें मोडचें गुर्तून आसा मी म्हळें आनी मागोंक सुरू केलें बासांची देनेंत मागून लागलो बासांची देनेंत मागोंक सुरू केलें प्रेज द लॉर्ड इल्ले वेळान बासांची देनेन मागतना ऑटोमॅटिकली तो फातर फोडून उक्तें जालो प्रेज द लॉर्ड तो ब्रेक जालो प्रेज द लॉर्ड खालें जाल्यार गुर्तू फातर ब्रेक जालो तितल्यांत पूण मागीर म्हाका कळ्ळें की म्हज्या ऑफिसांतले एकल्या कोलिगाक काजारान डायवर्स जावन तांचें डिविजन जाल्लें प्रेज द लॉर्ड आनी ताका कारान एक माट मांदाची सकत आसली प्रेज द लॉर्ड आनी ती सकत मोडली प्रेज द लॉर्ड ताच्या उपरांत तें कुटाम सांगात आयिल्लें आनी तांचें काजार समाज जालें गूण जालें प्रेज द लॉर्ड ती समाज आयिल्ली लागीं आयिल्ली फाटीं आयिल्ली प्रेज द लॉर्ड आतां ती सांगाता जेवण आसा सिंगापुरांत आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण तें तुका कशें कळीत जावचें आतां जाल्यार कामांड करता दुसरे विशय आमकां कोत्त आसा पूण त्या वेळा एका बासांच्या देण्यान देवान कितेंय करूं तुवें समर्पण केल्यार तुका समर्पण करून तुवें फेथफूल रावल्यार फेथफूल इंग्लीशीन कोणें गेलें म्हणटात पात्येन भावार्थान दृढ रावल्यार हांव बासांच्या देण्यान मागतलो बासांच्या देण्यान मागतली आनीक कितें सोमी म्हज्या हातान दिता तें हांव खंडीत करतलें म्हूण दृढ निर्धार कान गेल्यार देव तुका उपयोग करता प्रेज द लॉर्ड खंडीत तुका उपयोग करता आनी तुजे वरवीं मस्त संगती देव स्थापीत करता देवाचें राज स्थापीत जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू आनी देव आंज्या मुखांतर उलयता प्रेज द लॉर्ड थोडे फावटी आमी अशें बसून मागणें करनासतना थोडे फावटी सडन एक आंज आयिल्लें बरी येता प्रेज द लॉर्ड आंज येवन थोडे विशीं सांगतात म्हजी मिसेस किचनांत आसता थंय सडन एक आंज येवन उलयता प्रेज द लॉर्ड एक फावटी अशें जालें की हांव म्हज्या जाग्यार आसलो म्हजी मिसेस किचनांत काम करनासली एक फावटी आंज येवन लागीं रावलो सडन ताका एक तर बेन जाल्लें जाल्यार मागीर पळयतना आंज म्हूण कळ्ळें उपरांत कितें म्हूण जावन मागोवंक सुरू केलें खालें उलोवंक आयलां हांव तर केवन आसा ताचे कडेन उलय म्हूण सांगून म्हाका आपोवंक सुरू केलें हांव येतना तो आंज ना प्रेज द लॉर्ड मागीर परतून फाटीं आयलो मागीर परतून अशेंच परतून तें ताचें काम करतना परतून आंज येयलो कित्या ताका आपयतना तूं कित्या नाय तूं कोण म्हूण विचारलें तेका तिणें म्हणलें हांव आयिल्लो तुजे कडेन उलोवंक ताचे कडेन न्ही प्रेज द लॉर्ड हांव येयलो उलोवंक तुजे कडेन ताचे कडेन न्ही आतां अशें 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 घडटलें आनी अशें अशें जातलें तुजें मागणें तूं कंटिन्यू कर ती मेसेज दिली आनी तो आंज गेलो प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हणल्यार आमकां थोडे विशय आमकां गरज आसले कालें जाता आनी मुखार कालें करूंक आसा आमी कशें मुखार वचूंक आसा म्हणले विशयी ताच्या विशयान आमी मागोवन आसले प्रेज द लॉर्ड पूण ती तें थोडे बेजाराय आसली ती त्या आंजान येवन मेसेज दिवन तो आंज गेलो प्रेज द लॉर्ड ताचे कडेन मेसेज दिल्या उपरांत ताणें म्हाका सांगूं ना पूण कालें मेसेज सांगूं ना तशेंच हांव आनी एक दोन दिसांनी म्हजें इतलें म्हजें काम करनासलो ते जाल्यार म्हाका एका विशया विशयान ती बेजाराय आसली एक आंज येवन म्हणलो तूं तुजें मिसांव अले 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 रितीन कर बिलकूल सोडनाका प्रेज द लॉर्ड आनीक ऐन वेळार सारके रितीन हांव ते प्रॉब्लेम समा करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचे उपरांत हांवें कंटिन्यू करूंक सुरू केलें प्रेज द लॉर्ड तशेंच तुज्या जिणेंत मस्त कश्ट येतना या खंयचे परिस्थिती जावन दी आंज येवन सडन उलोवंक पुरो प्रेज द लॉर्ड पूण तुवें तयार जायचें प्रेज द लॉर्ड खंयच्या रितीन देव तुजे कडेन उलयता कोर्नेलियसा कडेन आंज बडोवन उलयलो तुवें ना म्हणटात पोरण्या तेस्तामेंतान मात आंजान उलोवचें ना नव्या तेस्तामेंतान जें आसा कोर्नेलियसा कडेन आंज उलयलो प्रेज द लॉर्ड तूं उक्तें आसल्यार इफ यू आर रेडी टू हियर इफ यू आर रेडी टू लिसन इफ यू आर रेडी टू रिस्पॉन्ड प्रेज द लॉर्ड आमी साप दिवंक आसा रिस्पॉन्ड करूंक केअर करनासतना रावल्यार मागीर येना हे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू हालेलुया हालेलुया मुखार मुखार मुखामुखी कोणा कडेन उलयलो मोइजे कडेन उलयलो प्रेज द लॉर्ड तशें मुखामुखी उलयता देव प्रेज द लॉर्ड आतां गिफ्ट्स मुखांत उलयता
आता आमी मुखार गिफ्टा विशयी डिस्कस करूंक या गिफ्ट ऑफ टंगा विशयी सगळ्यांनी आयकलां पुरो न्हय आनी कितें जाय की डीप ते इल्लेशें मागीर दिया ताचे उपरांत कसले गिफ्टाक काडया बूक 1 Corinthians chapter 12 verses 1 तावन वाचया व्हडल्यान वाचया कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 12 अध्याय मस्त सांगती आतां वाचया हे देणी पवित्र आत्म्याची देणी ही कॅरिझमॅटीक देण्या विशयी मात्र आमी उलयता आनी आसात इसाया प्रवादीच्या बुकांत इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 11व्या अध्यायांत 2 आनी 3 वर्सां आसात ती देणी आसात ती देणी आयझायन गिफ्ट म्हणटात ते सगळ्यांक दिता देव आनी हे सर्वीस गिफ्ट्स म्हणटात कारिझमा म्हणटात हे कॅरिझमॅटीक स्पेशल देणी ती हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर दिल्ली आमी पयलें हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर दिल्ली देणी ताचे विशयंत इल्लो नियाळ करया ताचे उपरांत आमी इसाया प्रवादीच्या देणयांक या प्रेज द लॉर्ड पयले कोरिंथियन्स 1 Corinthians chapter 12 वाचया बाबानो पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तुम्ही नेणारे जायनाय म्हूण म्हजी अपेक्षा मुखार तुम्ही वाचया अनुभवार्थी असताना तुमचेच कुशे प्रमाणे मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक धांवतल्यात म्हूण तुमीच जाणात ह्या पासत हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराक पडलेलो म्हणना तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूच सोमी म्हूण सांगूंक शकना Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Argan Jesu. Argan Jesu. Hallelujah. 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 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 verses 4 down. चार चौथ्या वळींतल्यान वाचया आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मोतीन दिता सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकाच समयाची आमी सेवा करता आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्तातेन सर कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्यातेन दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत अशें पवित्र आत्मा एकल्याक जाणवायेन उतार प्रकारचें देणें एकल्याक काल्यान दिता जाणवायेन उतार परगटचें तें सगळां म्हणया अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतार परगटचें देणें दिता ओके मुखार नेक्स्ट आनी एकल्याक तें अर्थून विवर दिवचें देणें हां एकल्याक त्याच आत्म्यातय भवत्याचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गुण करचें देणें एकल्याक असर्य करचें देणें आनी एकल्याक प्रभात करचें तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें पूण ही सर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता प्रेज द लॉर्ड आतां एक क्वेश्चन न्ही आतां एकल्याक एकच देणें मेळयत न्ही हाचे प्रकार वय की न्ही कितें जाणां वय म्हणटात एकल्याक तें देणें आनी एकल्याक हें देणें वय की न्ही तशें म्हणा मो हां आतां एकल्या एकच देणें मो सकट देणी एकल्याक म्हणयत की आतां एकल्याक एकच देणें म्हणटली हात वयर घाल्या हां एकल्याक सकट देणी मेळयत म्हणले म्हणचे हात वयर घाल्या आले थोडी जाणां वगेत रावल्यान पळय आहा ही चुकचें नाका म्हणून प्रेज द लॉर्ड सकट देणी एकल्याक मेळयत आं पूण हांगा कितें म्हणटा तर ताचे अर्थ कितें आं आतां ताचो अर्थ समजचे जाल्यार 11वो अध्याय तुमचे इंग्लीश बायबल आसल्यार इंग्लीश बायबल वाचयत 11वो अध्याय 20 वर्स वाचया 11वो अध्याय 1 Corinthians chapter 11 verses 20 तुम्ही सोमेस्त सांगता मेळटा तुम्ही सोमेस्त
तुम्ही समेस्त सगळ्यांनी तुम्ही समेस्त सांगाता मेळटा तुम्ही समेस्त सांगाता मेळटा ना ही गजाल. प्रेज द लॉर्ड. कळ्ळेंगी हां तुम्ही समेस्त सांगाता मेळटाना एक गिफ्ट वर्क जाता. प्रेज द लॉर्ड. इथं म्हणल्यार आमी आसचे इगर्ज मतेन. प्रेज द लॉर्ड. पूण थोडे पटी एक एकलो काम करूंक येता भायर. एक एकलो दोग येतात. हे जाला देखो न्हू तांतू देणयांत दोन तराचे लेवलात. दोन तराचे लेवल. एक बेजीक एक बरी गिफ्ट. प्रेज द लॉर्ड. तें समजाचें जाल्यार पवित्रत्वेचें अभिषेक कशें वाडटा म्हूण समजाचें. प्रेज द लॉर्ड. पोरण्या टेस्टमेंटांत कितें जातालें पवित्रत्व देवून येतलो. प्रेज द लॉर्ड. पवित्रत्व देवून येताना व्हड व्हड अद्भुत कार्यां अजापां पुरा करताले पळय की न्ही. पवित्रत्व मागीर तें जाल्या उपरांत चलतलो. ताचे उपरांत आहाबराई हाच्या फाटल्यान ताका जिवीशी मारून प्रवाद्याक फाटल्यान धांवन येतलो. ते जाला प्रवादी काय करतलो ताचे विरुद्ध झगडें करतलो की पवित्रत्व ना धांवतलो लिपोवन बसतलो म्हजी जीव काड सोम्या म्हूण मागतलो. कित्याक पवित्रत्व ना आतां गेला. प्रेज द लॉर्ड. पूण ती एक ते पवित्रत्व वाडचें म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. काय म्हणटात पवित्रत्व वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. देवून येता. प्रेज द लॉर्ड. देवून येताना थोडी देणी आनी परत दिसून येतात. त्या देखून थोडे जाणांक थोडे गिफ्ट रितीर सेंटराक आयिल्ल्या वेळार मागणें करतना मात दिसून येतात. सिस्टर हांव थंय प्रेयराक गेल्ल्या वेळार मात बसांचें देणें येता मागीर घरा येतना ना. तें कितें ना कितें म्हळ्यार तें पवित्रत्वेचें सखेत वाडोवन येतना येयल्लें. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका थंय गेल्यार मात विजनां दिसतात घरा येतना खंय येना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच आतां नव्या टेस्टमेंटांत कितें जालां पवित्रत्व आमचे भितरेन वस्ती करता. खंय वस्ती करता देखो न्हू आमचे भितरय अभिषेक आसा वयर तावन येवचे अभिषेकय आसा. प्रेज द लॉर्ड. आतां याजक आपले हात दवरून तुजो पवित्रत्व धाड आनी ह्या कन्वर्ट दीस गिफ्ट इनटू तुज्या बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस क्रायस्ट म्हणटा की ना मागणें करता की ना. हात अशें दवरून ही देणी पवित्र कर तुज्या पवित्रत्म्याक धाड आनी ही देणी पवित्र कर मागता की ना. ताचो अर्थ कितें इगर्ज मतां म्हणटा पवित्रत्वाचो वाळोवन येता. प्रेज द लॉर्ड. वाळोवन येवचो पवित्रत्व हें आसा आनीक भितर तावन येवचो सकत आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमकां डबल सकत खंय नव्या टेस्टमेंटांत. पोरण्या टेस्टमेंटांत सिंगल एकच पवित्रत्वाक येताना वाळोवन येताना काम करचें त्या वेळार लिपोवन बसचें. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी लिपोवन बसोंक ना भायर वचून सुवार्ता प्रकट करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. समजलें. येस. देखो न्हू आमी ते गिफ्ट थोडे तेंपाक मात थोडे पटी यूज जातात. आतां ताचे विशयांत सांपावल सांगून आसा. तेत गिफ्ट आमचे भितर तेत देणी हर एक देणी आमचे भितर येवन ती इन्स्टॉल जातात. सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केल्ले बरी. ताचे उपरांत ती आमी स्टार्ट करयेत. कोणें स्टार्ट करयेत तुवें स्टार्ट करयेत. प्रेज द लॉर्ड. आतां जर तर तें तुका एक देणें पवित्र म्हणजे सगळ्यात वाळटना मात मेळचें जाल्यार कालें जायचें ब्रदरान म्युजीक स्टार्ट करीचें. ताच्या उपरांत प्रेज एंड वर्शीप जायचें. मागीर व्हडल्यान हालेलुया म्हणचें. 10-15 मिनटां वर्शीप प्रेज एंड वर्शीप करीचें. तरी पडी जाल्यार फास्टींग करीचें. मागीर ती देणी येतात. प्रेज द लॉर्ड. नाजाल्यार येनात. ती देणी खान जातात ती बेसीक लेवलाचेर आसात. पयल्या लेवलाचेर आसात. ती मागीर कितें जाता ना ती देणी आमचे भितर येवन रमतात. कशें पावस पळय पयले पावस वता न्ही गे. ते पावस वतना कितें जाता धरणी बांदल्या उदक वयर येता. बांय भरतात न्ही गे. भरतात की ना. बांय भरतात. भितरले धरणी बांदल्या उदक वयर येता स्ट्रॉंग जाता. मागीर पावस ना व्हडली पंप ऑन केलो. आतां तुमी केल्लो पळय भायर वचून पंप ऑन केल्लो तो. प्रेज द लॉर्ड. पंप ऑन करीचे आनीक
देवाची जगत वाळटा भितर तावन इसाया प्रवादीचे ग्रंथ 12वो अध्याय 3री ओळ वाचया हें जाय आमकां हें आसूं दी तुमी वाचया इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 12वी ओळ 3री अध्याय वाचया संतोषान बरो न्हू तारणाची जर खंय आसा हांव तुका जर दितलो त्या जरींतल्या उदक सुकचें ना कोणें दिली ती जर जेजून आमकां दिल्ली प्रेज द लॉर्ड ती जर खंय आसा म्हजे भितर आसा तारणांतल्या जरीत हांव न्हू तुमी उदक काडटल्यात प्रेज द लॉर्ड कशें काडटल्यात संतोषान काडटल्यात पळय मो भासांचे तेणी उपयोग केल्यार मागणें केल्यार काय जाता ते भितर आहले न्ही तें तुमी भायर काडटल्यात तें प्रवादपणाचें उतर त्या दळा दिल्लें तें आतां संपूर्ण जालां प्रेज द लॉर्ड ह्या मुपांत्र संपूर्ण जाता प्रेज द लॉर्ड समजलें गी तर आमी भासांचे तेणी उदक करतना काय जाता भितर आहलें उदक पंप करना बरें भायर येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दोन रितींनी पवित्र आत्म्याची सकत वाळटा कळ्ळें रे आतां तशेंच देणी तशींच आतां जर तर पेद्रो त्या ब्युटिफूल गेट थंय वचून थंय एक तोंटो आसलो तोंटो आसलो गे तर तें हें भितरलें उदक काम करनातलें जाल्यार तेणें काय गरजेचें आहलें हाड बार्नाबासाक हाड ताका हाड ड्रम स्टार्ट कर म्युजीक स्टार्ट कर प्रेज एंड वर्शीप कर मागीर पळय न्ही मागीर हिलींग एनॉयंटींग येता मागीर हिलींग कर न्ही गे तितलें व्हड करी जालें ना पूण ताणें काय गेलें मुजे कडेन तुका दिवंक येना पूण जें कितें मुजे कडेन आसा तें तुमकां तें मेळ्ळ्यार वाचया म्हाका हें हांव तें म्हाका हें जायचें देखून हें हांव बदलिना तुमकां तें उतार मेळ्ळेलो वाचया जें कितें मुजे कडेन आसा तें हांव तुका दितां काल हांव मुजे कडेन तें देणें आनी कितें उदक दोनी मुजे भितर आसा प्रेज द लॉर्ड आतां तें देणें तुजें जाल्यार तुका तें दिलां जाल्यार तें इन्स्टॉल केलां जाल्यार तें तुवें स्टार्ट करीत बाईक स्टार्ट करता न्हू तशें तुवें स्टार्ट करीत ताचे उपरांत पवित्र आत्मो तें कंटिन्यू करता कळ्ळें की ना ते दाडा तें भासांचें देणें तुकाच मेळना जाल्यार तें काम जाता तुवें स्टार्ट करीत खराब शेलेले स्टार्ट करीत ताचे उपरांत कंटिन्यू जाता पळय की न्ही पूण जर तर तें तुका आनीक सामा मेळोना जाल्यार काय जाता खाली वचून प्रेयराक बसल्यार मात्र तें देणें वाळटा तशेंच हेर देणी तशींच प्रेज द लॉर्ड पूर देणी तशींच ती तुका पयलें ती केदळां दिसून येतात सांगाता मागतना दिसून येतात मागीर कितें जातात ती इल्ली 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 पावस भितर येवन ते भितरलें उदक चड जाता पळय तशें भितर येवन ती देणी रोमतात प्रेज द लॉर्ड ती मागीर पयलें तुका सांगाता मेळोवन स्टार्ट करीचें सांगाता मेळोवन कितें स्टार्ट करचें कित्याक ताचे विशयी तुका गुर्तुना न्ही देणे तुका उपयोग करून गुर्तुना न्ही प्रेज द लॉर्ड तुका कोणें शिकयलां उपयोग करूंक देखून तुका सांगात जायचें इगर्ज मातेचो सांगात जायचें देखून ती देणी कशी येतात सांगाता मेळटना येतात सुरवेर सांगाता मेळटना येतात मागीर तुका तें उपयोग करूंक कळटा समजलें गी उपयोग करूंक कळटा मागीर तुका सांगाता मेळटना न्ही घरा बसून ती स्टार्ट करीत मागीर तुवें उरलें सांगाता मेळोन स्टार्ट करीचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समजलें गी ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें देण्यांत दोन तरांचे आसात दोन तरांचे म्हळ्यार दोन स्टेजी बेजीक किंडरगार्टन बेबी क्लास आनीक वाडा व्हड जाल्लें देणें प्रेज द लॉर्ड एक देण्या विशयांत या पासांचें देणें जालें ओके ताचे उपरांत आमी नेक्स्ट हिलिंगा विशयांत हिलिंग ऑलरेडी ब्रदरान सकाळीं डेमॉन्स्ट्रेशन केलां तुमकां ताचे विशीं दिल्लें उलया प्रेज द लॉर्ड हिलिंग गिफ्ट कशें उपयोग जाता कशें वर्क जाता आतां हिलिंग गिफ्ट आसा जाल्यार तें इंग्लिशान तुमी वाचतात जाल्यार 10 चॅप्टर 12 तें तुमी इंग्लिशान हांव वाचता कोणाड इंग्लीश बायबल आसा वाचया नाव देर आर वेरायटीज ऑफ गिफ्ट्स द सेम स्पिरीट गिव्स देम बट द सेम लॉर्ड but it is the same God who activates all of them. To one it is given spirit of utterance of wisdom, magir utterance of knowledge according to the same spirit, another faith, another gifts of healing. Verse
वर्स 9 म्हणटा अनदर गिफ्ट्स ऑफ हिलिंग म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एक न्ही गिफ्ट ऑफ हिलिंग न्ही गिफ्ट्स ऑफ हिलिंग म्हणया कोंकणींत कशें सांगूत म्हाका कोंकणींत कशें तशें तागी पूण करचें तेन्ना मात आसा न्ही न्ही तर पूण इंग्लिशांत क्लियर आसा गिफ्ट्स म्हण म्हळ्यार तातूंत मस्त तरांची गिफ्टां आसात. एका हिलिंग गिफ्टान आतां एकल्याक हिलिंग गिफ्ट येताना एका विजना मुखांतर देव दाखयता आनी स्वामी एकल्याक वचून गूण करता. त्या वेळार काल करता आळे जॅनेट तुका गूण केलां म्हण एकलो ब्रदरांक आतां सांगता. त्या वेळार खाल जाता ताका तें गूण जालां. प्रेज द लॉर्ड. तुजे कडेन अशें अशें ताका देव ताका दाखयता आळे तुजें ट्युमर आसलें गूण जालां पूण जेजू वचून ताका ताजें ट्युमर गूण करता. दॅट इज वन मेथड ऑफ हिलिंग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओके. सेकंड मेथड ऑफ हिलिंग भावार्थ चिंतनेने उपयोग करून. आतां एक स्त्री आसली ताका एक कॅन्सर आसलें आनीक ताणें कालें गेलें भावार्थाचें देवाचें उतार काडलें आनीक ताणें परतून 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 तें ब्रदर तुमकां सांगूंक नासलो कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड म्हळें ताणें बेगिनी तें उतार खाण येवन बाई जून ताच्या गयांनी आमी गूण जाल्या ताच्या गयांनी हांव ऑलरेडी गूण जाल्या हांव गूण जाल्या म्हणत आसलें न्ही सदांय सकाळीं उठून पळयतना येदो व्हडलो ट्युमर आसा तो फोडता दूख आसा तेम आसा पूर आसा ना हांव गूण जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका स्वाम्यान गूण केलां अशें म्हणून आसलें. परतून आनीक दिसा आनीक चड दूख उठटा परतून हांव गूण जाल्या हांव ऑलरेडी गूण जाल्या परतून एक म्हयनो तशें जालें. तशें एक दीस सडन उठटाना तो ट्युमर निकलोन पडला ऑलरेडी. तें गूण करचें तेणें पूण ताका बॅकअप कालें थ्रू फेथ. पयलें थ्रू विजन या तें देवान दिवचें रेवलेशन म्हणटात इंग्लिशीन रेवलेशन म्हणटात कोंकणीन म्हाका समा उतार येना ताका. थ्रू रेवलेशन गिफ्ट ऑफ हिलिंग नंबर 1. नंबर 2 थ्रू भावार्था वरवीं गूण करचें तेणें. तिसरें थ्रू वर्ड ऑफ कमांड सेंडिंग द वर्ड. देवान ताचें उतार धाडलें आनी कितें केलें आमकां बरी केली. तशेंच देवान उतार धाडलें बरीच तूंय आतां ताच्याच सारकें आसो आनी सुरपें आसो. कित्या तुजें तें नवो मनीस आसा. प्रेज द लॉर्ड. ती सकत तुकाय आसा तो अधिकार देवान तुकाय दिला. तेका तुवें कालें करीत उतार धाडयेत. आत्तां ब्रदरान हिलिंग केलें कशें थंय पळयलें तुमी कालें गेलें ताणें कमांड केलें उतार धाडलें. प्रेज द लॉर्ड. उतार धाडलें कुडलें कितलें जाणां रापा हील जालें गी उतार धाडन गूण करचें. तिसरी चवथी वाट आसा आनीक ताका फॉर्मुला आसा. आतां 2 गूण करचें. कशें आतां 2 गूण करचें. आतां 2 गूण करतना 2 संगती करतात. आमचे तावन तें कालें आसा उदक भितर आलें उदक अभिषेक सकत पवित्र सकत ती ताचें तें वळटा मागीर आमी ताका कमांड करियत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेजू ताका फॉर्मुला कितें कोत्ता गे देवाची एनॉयंटींग दॅट इज होली स्पिरीट प्लस वर्ड. आदी म्हाका कितें आसलो पवित्रत्म संवसाराचेर वाळटलो. मागीर कितें म्हळें देवान उजवाड जावन दी म्हळें. प्रेज द लॉर्ड. उजवाड जालो वय न्ही. सेम फॉर्मुला. हात दवर खंय पिडा आसा थंय हात दवर थंय जावन कालें करचें सकत तुजें तावन वळटा. कशी वळटा करंटाचेर वळ्ळें बरेशी वळटा. खंय तुवें हात दवरलें थंय वळटा. ताच्या उपरांत कमांड इन द नेम ऑफ जीसस नव बी हील्ड. प्रेज द लॉर्ड. पूण तें तुका समागोत आसाचें कारण सिकनेस आसा म्हणून ह्या हर एका गिफ्टा फाटल्यान एक विशय आसा. आतां अशें तूं हिलिंग उपयोग करताय जाल्यार त्या पिडे विशीं तुका गोत आसाचें नाजाल्यार तें गूण जायना तें उलटा जाता. प्रेज द लॉर्ड. एक फावटी म्हज्या मिसेसाक एक बॅक पाटींत एक सॅटिक नव एका हाच्या जॉयंटा मदें शिरकालो. तें आमकां गोतून ताका दूख आल्ली म्हूण सांगून आमी प्रेयर करूंक सुरू केलें. प्रेयर करन देवाचे सकत एनॉयंटींग रिलीज करन कमांड केलें
सायडीक न्हू गूण जावन दी पाटी वचून दी ताच्या जाग्यार पाटी वचून कामाण केलें दूख भयंकर उठली चड जाली दूख मागीर तेन्ना म्हळें तूं मागणें करनाका पयस वचून मागणें करूंक आयल्यार दूख चड जाता म्हाका मागीर कालें करचें एक पाटी इल्ल्या वेळान आतां परतून मागणें करयांक मागणें कर गूण जावंक पुरो परतून मागणें कर परतून दूख जाली कालें म्हळें हांवें एनवायंटीक रिलीज केलें त्या शिरीक सायडीक न्हू तुज्या जाग्यार पाटी वच म्हूण कमांड केलें प्रेज द लॉर्ड परतून दूख उठली मागीर कालें गेलें दाक्तरा कडेन गेलें प्रेज द लॉर्ड दाक्तरा कडेन वचून दाक्तर म्हणलो एक एक्सरे काडया एक्सरे काडून पळयतना दाक्तर म्हणलो हें कालें कोत्ता गे ते ते गांठी अशें जॉयंट अशें भायर येवन ताचे मदें शीर सिरकल्या देखून कालें करचें म्हळ्यार ते दाक्तरान कित्याक तशें म्हळ्यार वचूं ना म्हाका तें एक्सप्लेन केलें ते जॉयंट पार्टी करन मागीर ते शीर सामा ऑटोमॅटीक सामा जाता सामा करूंक हें करीचें नाजाल्यार दूख उठटा एकदम म्हणलो हुय्गी म्हळ्यार देखून दूख येताली देखून हांवें कालें केलें तर तुमी सदांय फिजिओथेरपीक बूक करया ओ थंय म्हण बरोवन दिलें फिजिओथेरपीक बरोवन दिलें कालें गेलें फिजिओथेरपी कालें करूंक तें भायर आयिल्लें जॉयंट भितर वचून प्रेज द लॉर्ड समजलें गे आमी कालें केलें सीद घरा आयल्या घरा येवन म्हाका कळ्ळें न्हय जालें प्रॉब्लेम म्हूण पाटीचेर हात धरलो त्यो गांठी भायर आयिल्ल्यो करेक्ट जाग्यार पाटी वचून इन्फॉर्म आयलें टक्क करून पाटी गेल्यो दूख रावली प्रेज द लॉर्ड ते प्लस सायडी आसा मायनस सायडी आसा तशें दुसऱ्या तराची गूण करची सकत गिफ्ट ऑफ हिलींग आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका वेळ जालो म्हण दिसता न्ही 7:15 गे ओके प्रेज द लॉर्ड आनी 10 मिनटां आसात गिफ्ट ऑफ हिलींग विविध तराच्यो आसात तुमकां खंयच्या तराची गिफ्ट ऑफ हिलींग देव दिवंक पुरो तुमी मागा विविध रितींनी गूण जाता आतां ब्रदरान वडोलो तुमकां हिलींग करूंक प्रॅक्टीस दिलें तें खंयच्या ह्या संगतीन खंयचें एक आसतलें खंयचें एक आसतलें प्रेज द लॉर्ड केलें मो प्रॅक्टीस केलें मो खंयची रीत केली ह्या 4 संगत्यांनी खंयची रीत केली आपडून मागचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एक रीत न्ही जाल्यार आनी एक रीत देव उक्ते करून दिता दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड गिफ्ट्स ऑफ हिलींग प्रेज द लॉर्ड तशेंच वायरसाचेर आनी पुरो अधिकार देव दिता देखून थोडे फावटी थोड्या संगतीचेर देव अधिकार दिता थोड्या वायरसाचेर थोड्या जर्म्स बॅक्टेरियाचेर देव अधिकार दिता आमी कालें करीत एकल्याक तें गिफ्ट आसल्यार ताचे सांगाता मेळोवन आमी मागल्यार या ताका तें ताचे सांगाता आमचे सांगाता मागूंक सांगल्यार ताका एका रितीचे हिलींग गिफ्टांत थोडे जाण उत्तीर्ण जावन आसतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून आमी सांता काडे देखून हेचें प्रेज द लॉर्ड ते एक एरियाचेर स्पेशलिस्ट आसतात लॉस्ट एंड फावंड कोण सांतान दोनी चुकोन गेले संगतीक न्ही गे ते तो एक्सपर्ट तशेंच दुसऱ्या रितीन एक्सपर्ट आहा स्पॉन्जिलिसिसांत आमी पयलें मस्त स्पॉन्जिलिसीस जाल्यांक प्रेयर करचें आसलें स्पॉन्जिलिसीस खंयची केस आयल्यार गूण जातली प्रेज द लॉर्ड एक उतार आसा रोमन्स 16:19 दिसता 16:19 20 वर्षा अशा वर्षा वेगळी वर्षा 20 वर्षा पूण हे हांगात तसो दी कोरिंथीयर समाधान दितालो देव सैतानाक वेगींच कालें करतालो तुमच्या पांयां लागता सैतानाच्या सक्तेंक पिडेच्या सक्तेंक सगळ्यांक खंय हाडटालो तुमच्या कोणाच्या तुमच्या मू जेजूच्या न्ही मू तुमच्या पांयतल्यान करतालो म्हळ्यार ती सकत तुमकां गुलाम कोणा गुलाम तुका गुलाम प्रेज द लॉर्ड आतां तुवें हर एक दीस वचून देवा कडेन मागलें म्हाका ह्या हाचेर ह्या एका पिड्याचेर जैत व्हरूंक जाय तुवें आत्मीक झूज करचें आत्मीक झूज करूंक शिकयलें ना आतां ब्रदरान आत्मीक झूज करूंक शिकयलें तुवें एका मनशाक एका पिड्याच्या मनशाक एका कॅन्सराक म्हणचें तें कॅन्सराच्या पिड्याच्या मनशाक तुवें मागलें त्याच कॅन्सराच्या मनशाक परतून मागलें आत्मीक झूज केलें ताचे वयर तुका देवान जैत दिलें देव कालें करता त्या आत्म्याक त्या खोट्या सक्तेक तुज्या पांया तळान घालता हाच्या उपरांत तुवें तितलें झूज करून मागाचें म्हणना हात दोन आउट म्हळ्यार चलता
गुण जाता. प्रेज द लॉर्ड. समजलें गी? हां. तर तुझें लॅक घालूंक गा म्हज्या पायाच्या पांदा कितले हां आसात पळयचे. प्रेज द लॉर्ड. कितल्यो शक्त्यो तुज्या पायाच्या पांयात तुवें घालाय तुज्या मागण्यान तुज्या वॉरफेअर आत्मीक झुजांत. वयल्यान येता गी वयल्यान येता गी ना समजता गी आं ओके. तर तशेंच सांतांकी मस्त सक्त्यो पांय तांच्या पांयाक जाणां आसले कोण सांता कडेन मागता. तशेंच आमी हर एकल्यांनी आत्मीक झूज करून 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 देव थोड्यो संगती पांय तळा हाडटा. तशेंच दुसऱ्या दुसऱ्या संगतीक आमी मागयेत. कोवीड टायमार आमी तशेंच मागलें. त्या वायरसाचेर आमकां जैत दी म्हूण मागलें. देवान जैत दिलें. मागीर कितें जालें थोड्या जाणांचे फोन करून मागतना थोडे पयलीं सुरवेर बस्तू कस जालें कित्याक म्हळ्यार फोन करतात करतात मागतना समज येना मरतात. मागीर आमी म्हणलें कालें करचें सोमया कशें त्या वायरसाचेर जैत दी मागलें 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 वॉरफेअर केलें. ताचे उपरांत सोमयान ताचेर त्या वायरसाचेर जैत दिलें आनी मागले म्हळ्यार कोण कोण आस्पत्रेंत आसले पळय तांणी फोन केल्लें मरणाचे तरी रावले जाल्यार आमी प्रेयर केलें कुठलें गुण जालें केल्लें पुरो गुण जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तशेंच हर एका वायरसाचेर तुवें जैत वरयत. प्रेज द लॉर्ड. हर एका पिड्या शिडेचेर जैत वरयत. आमचें टीम कशें जायचें गी म्हळ्यार गुण करतले आमी वॉरियर जायचे. तातूंत 5 जाणां कॅन्सर स्पेशलिस्ट 5 जाणां वायरस स्पेशलिस्ट आनी 5 जाणां आनी खंयचे खंयचे पिड्याक स्पेशलिस्ट सांगात मेळोन मागाचे. आं पळय पिडेस्तां आसून दीत आमच्या कड्याळांत हायेस्ट पिडेस्तांच्या आस्पत्र्यो हायेस्ट आं मो आं तें काम आमी सोडलां देखून तें आमी काम काणी घेवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समजलें कशें उपयोग करचे ते पुरो आमी मागता मागतना देव आमकां दिता. देखून भासांचे देणे उपयोग करा. भासांचे देण्यांतावन हें पुरो सोडून येता. प्रेज द लॉर्ड. आतां भासांच्या देण्यांनी आमी वॉरफेअर करचें म्हणून आसा. तातूंय गुंड एक मस्त संगती आसात पूण आमकां वेळ ना मस्त मस्त शिकोवंक पूण दर्या बरी मस्त विस्तार आसा पूण तें परत शिकोवंक आमकां वेळ ना. तशेंच आतां हिलींग पुरो दिसता न्ही. नेक्स्ट मिरेकल गिफ्टाक या. ओके अजाबागरचें गिफ्ट आनी एक 5 मिनटां आसात. अजाबागरचें गिफ्ट कसलें. प्रेज द लॉर्ड. अजाबागरचें म्हळ्यार नेचर संवसाराक नेचर इंग्लीश कोंकणीन घालें म्हणटा नेचर प्रकृतीचे एक नियम आसात. प्रकृतीच्या नियमाच्या विरोध येवन ती नियमां डिफीट करून एक संगत घडटा जाल्यार ती अजाब. प्रेज द लॉर्ड. तें तुज्यान करूंक जाता. आत्मीक पवित्र आत्म्या तुजो भितर आसा तो तें करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. भासांच्या दिनांनी मागता थोडे फावटी विजनान देव दाखयता तुज्या हातांत एक बेत काडी दिता एक सायन न्ही जाल्यार एक सावी दिता. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या उपरांत पुरा ते मिरेकल गिफ्ट एक्टिवेट जातात. प्रेज द लॉर्ड. ताचे उपरांत ते काम करूंक सुद्दां जातात. आतां ते मिरेकल गिफ्ट उपयोग करचे कशे. पयली पॉयंट नंबर 1 तुवें कालें करूंक शिकाचें आत्मीक संवसारा विशीं तुका वत आसाचें. तशेंच आतां कसो संवसार आसा तशेंच आत्मीक संवसारूय आसा. हर एका संगतेक तुवें कालें करीत फर्मायत. देवाक फर्मावंक जायना. देव सारा फर्मायत. सृश्टेक फर्मायत. सृश्टेक फर्मायलें गे जेजून फर्मायलें गे सृश्टेक बाय. तुमकां जर तर बाबार्थाचा कितें करा ह्या रुखाक हांवें फर्मायलें बरी तुमी फर्मावंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच त्या खातीर तो भावार्थ आसाचे. भावार्थ नासतना खंयची संगत काम करना. Hebrews 11:6 विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. भावार्थ नासतना काही काम करना. भावार्थ आसाचे. ताच्या उपरांत कशें काम करचें कामांड पयलें कामांड करूंक शिकचें. प्रेज द लॉर्ड. आमी थोडे फावटी मिसावाक प्रायोरिटी दितना हेणें आमकां मिसाव खाण गेल्लें आसता. तेणें खावन जाता थोडे फावटी बिझनेस आसतना बिझनेस त्याच टायमार आयलें. एकलो एक फावटी कशें जालें की एकलो मापळी आमचो हें आसलो कालें करतात ते बिझनेस करतात परचेस करूंक आयलो. लाखागांठल्यान आमी केल्लें बिझनेसान केल्लें लाखागांठल्यान आयटम केल्ले तो परचेस करूंक लाखागांठल्यान परचेस करूंक आयलो. त्या दीस आयताराचो दीस हांवें रेतीर खाण गेल्ली. प्रेज द लॉर्ड. पाद्रे बाबा सांगाता तो म्हणलो त्याच दीस म्हाका मिटींग येवची म्हणलो. म्हजो इश्टान तें कॉन्टेक्ट हाडलें. म्हजो इश्टान म्हाका कॉल केलें आनी म्हणलो अळे ताका आयतारात येचें खंय. हांवें म्हणलें आयतारा नाका ब्रेस्तारा उपरांत येवन दी म्हाका मिसांव आसा जायना.
ना 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 जाल्यार तें ऑर्डर चलता इतले लाख पयशे नश्ट जातात म्हणलो येणे कामाचो प्रेशर तेणे मिसांचो प्रेशर कालें करचें कालें करचें कालें करचें भासाचे वेण्याने बसून मागाचे आमी कालें केलें आमी दोगांय ड्रायव्ह करना आहलें ऑफिसा येवन आहलें फाटी केलें घरा घरा वचून ती बेर पडून हात वेर केलें बसांचे वेण्यान मागोंक सुरू केलें आनीक फॉर्मायलें जेजूच्या बळाजीक नांवान ताचें नांव काडलें आनी फॉर्मायलें तूं येवचो नाय आयतारा दीस तूं येवचो नाय म्हूण फॉर्मायलें 15 मिनटां उपरांत आमकां कळ्ळें समाज जालें आत्मीक रितीन संवसार जमा जालें म्हूण कळ्ळें उठल्या फाटी ऑफिसाक फाटी आयलें ऑफिसा येतानांत 15 मिनटां उपरांत एक कॉल म्हज्या इश्टाचे कॉल आळे सायबा ताका बस मेळोना खंय ताका बुकींग मेळोना खंय आयतारा नाका ब्रेस्तार येता म्हणलो जायत म्हण बरें जालें कळ्ळें गी हाका कालें म्हणटात अजापागरचें देणें कालें केलें तुवें आत्मीक रितीन कितेंगी तुका नॅचरल रितीन कालें स्वाभावीक रितीन जायनातली संगत तुवें आत्मीक रितीन समा केली प्रेज द लॉर्ड तशेंच तुवें मस्त संगतींक फर्मायत विशयांक फर्मायत मनजातींक फर्मायत ह्या मस्त अशे मस्त हे आसात साक्ष्यो आसात तरेपटी पावस मस्त येवन जाता त्या वेळा आमी रेती आसतना मागता जेजूच्या बळाच्या नांवान पावस येवन फर्मायता येना त्या जाग्यार मात्र येना मस्त कडेन जाता मस्त संगती आमच्या जिणेन जाल्ल्यो आसा तशेंच मस्त अजापा घडटात पूण तें आमी शिकायचें जाल्यार ताका भावार्थ जायचे देवाचे उतरखाण येवचे आनीक फॉर्मांक शिकायचे आनी फॉर्मायतना एक एक संगत तुज्या जिणेंत जावनची तुका दिसून येता ओके समजलें ओके तर मेजर गिफ्ट जालें आनी एक इंटरप्रिटेशन टंग्स आसा आनी प्रॉफेसी आसा प्रवादपणाचें म्हळ्यार प्रवादपणाचे उतार म्हळ्यार तुजे भितर तावन तें उमाळून येवचें प्रवादपणाचे उतार येताना जे मतीन तुका काही समजना ते उतार आयल्या उपरांत तुका कळचें इतलें अशें उलयलें गे म्हणून प्रेज द लॉर्ड ते प्रवादपणाचे उतार उमाळून येता भायर प्रेज द लॉर्ड कशें येता सगळ्याक वर्स जाणी पुरो आसात म्हाका दिवंक वेळ ना वेळ जालो प्रवादपणाचे उतार कशें येता उमाळून भायर येता प्रेज द लॉर्ड आतां नेक्स्ट वर्ड ऑफ विजडम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज इंग्लिशान सांगता वर्ड ऑफ विजडम पयलें वर्ड ऑफ नॉलेज ते कशें येता वर्ड ऑफ विजडम वर्ड ऑफ नॉलेज म्हळ्यार तुका आल्ल्या संगतीचो कोणेंय सांगिनासतना देवान उगडापे करचो प्रेज द लॉर्ड आतां एकल्याक पिडा आसा या ताच्या कुटुंबांत समस्या आसा तर न्ही जाल्यार कालंगी प्रॉब्लेम आसा तें तो सांगिना तें सांगिना पूण तुका देव सांगता अळें अशें आसा प्रेज द लॉर्ड कशें सांगता कशें सांगता एक सांगया कशें सांगता देव कशें उलयता देव कशें उलयता विविध रितीन उलयता प्रेज द लॉर्ड तुजे आत्मीक दोळे उगडले जाल्यार तुका विजनान कळटा तुजें कान आत्मीक कान उगडलें जाल्यार तुका प्रॉम्प्टींग दिता न्ही जाल्यार तुज्या थॉट्सान येता न्ही विविध रितीन येता प्रेज द लॉर्ड हां ते वर्ड ऑफ विजडम म्हणचें दुसरें विजन म्हणचें दुसरें प्रेज द लॉर्ड विजन एक वाट मात्र तातूंत दुसरे दुसरे विशय घडयेत तो एक वाट मात्र देवान उलोवची तशेंच वर्ड ऑफ नॉलेज जाली न्ही वर्ड ऑफ नॉलेज म्हळ्यार संगती केदाराच्यो संगती आदींच घडल्यो संगती आतां घडोवन आसच्यो संगती कोणेंय तुका उगडापे करनातल्यो संगती आनीक मुखार घडोवंक आसच्यो संगती त्यो बदलूंक जायना त्यो संगती तुका कळीत करता ते पुरा वर्ड ऑफ नॉलेज वर्ड ऑफ विजडम म्हण आसा विजडम म्हळ्यार कालें जाणवाई आतां हें काम करचें कशें जेजून सांगलें वसा ते एक कत्त्याक बांदलेलें आसता ताका सोडया ते जाल्यार तें कालें करताले ते कित्याक जाय म्हण विचारताले म्हणजे दर्याक जाय म्हण सांगया ते जाल्यार ते ताका व्हरूंक सोडटले कालें तें वर्ड ऑफ विजडम तूं एक येताना तुका अशें अशें कर अशें अशें कर म्हणचें हांव पळय अशें अशें करतना तुका तें अजाप घडता पळय ताका म्हणचें वर्ड ऑफ विजडम ताका तुवें डायरेक्शन स्पिरिच्युअल डायरेक्शन प्रेज द लॉर्ड पूण तुज्या मतीक तें कळना एक फावटी एकल्या पिडेस्त आसलो ताका कालें करचें वतना वखद आनी बरें जायना काम जायना ताचें अशें स्कीन पुरा हें कालें स्कीन डिजीज जालें ताका सोरियासीस जाल्लें बरी देवान सांगलें ताका रॅडिशा कालें म्हणटात कोवणेंत मुळो खावंक सांगलें मुळ्याक आनी ताका कालें संबंद मुळ्याक की ताका संबंद ना ताच्या स्किनाक कांय संबंद ना प्रेज द लॉर्ड ताका मुळो म्हळ्यार जायना
घरा वचून आनी एक हप्तो मुळो केलो हाच्या उपरांत ताका गूण जालें प्रेज द लॉर्ड नामान कालें केलें वच आनी इतलें नितळ न्हंय नात गी ह्या न्हंयत हांवें न्हंयचे गी प्रेज द लॉर्ड दॅट इज अ डायरेक्टीव वर्ड देवाचे उतार येता आनी घडटा तशें प्रेज द लॉर्ड इंटरप्रिटेशनूय तशें जाता विविध रितींनी आमी भासांच्या देण्यांनी उलयतना विविध रितीचे भासांचे देणे आसात मागण्याच्यो भासांच्यो देणे आसात हेरांक मेसेज दिवच्यो देणे आसात तशेंच विविध तराच्यो देणी आसात भासांचे देणे हेरांक मेसेज दितना काल जाता ताचे मिनींग आमकां देव सांगता प्रेज द लॉर्ड ते मिनींग आमकां खंयच्या रितीन सांगता एक विशना निमती हे जाल्यार प्रॉम्प्टिंगा निमती सांगता हे कडेन आमी उबे रावया आनी मिसाक तयार करया दोळे आमचे दाबे हात आमचे उबारया आनी आमकांच आमी समर्पण दिवया सुम्या जेजू तूं म्हजे कडेन उलयलाय आनी हांवें तुवें उगडापे केल्यो सर सांग ती उपयोग करूंक तूं म्हाका सक्तिवंत कर आनी बळादीक कर जेजूच्या बळादीक नांवान आमी मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड